आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आज आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 27वो अंकडो आमी सादर करन आसाव. मगचनो 27 अंकड्यापर्यंत आम्ही येऊन पावल्या. खंडीत जावन हाका आमचो पोषक सहा पोषक आणि पोषक आधार जावन आसात. ते जावन आसात आमचे युनिटी हॉस्पिटल, मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनिस केक, रेक्झिन सेंटर, आयडियल चिकन आणि वीटेक इलेक्ट्रिकल्स. तर आयच्या अंगड्याचो विशय कितें? हर एका हफ्त्यांत नव्या नव्या विशयाचेर सवालांक आनी येवन आमी फाटल्या 25 तावन 26 हफ्त्या पर्यंत आमी आयल्या. आज 27वो अंकडो सादर करनासतना कोंकणी शेतांत एक नाटकाक आपुरबायाची इतिहास आसा आनी हो इतिहास तुमचे मुखार दवरच्याक आयच्या अंगड्यांत नाटका विशयांत आमी उलयतल्या. तर आयच्या अंगड्याचो विशय कोंकणी नाटक आनी विशेश जावन आमच्या मंगळुरांत कोंकणी नाटक सभा म्हणली एक सभा आसा. नाटकाद्वारे धार्मीक साधन म्हणल्यार देयकाल ही सभा थंयसर चलोवन आसा आनी कोंकणी नाटक सभाद्वारे जाय तितलीं कार्य थंयसर कोंकणीक लागती जाल्ली नाटक मातने हेर कार्य चलोवन आसात. तर नाटका विशयांत आयच्या अंगड्याचे पयलें सवाल खंयचें म्हण आमी पळया तुमच्या टीव्ही पडद्यार. मगचनो थंयसर पयलें सवाल हे परी आसा. दो तू म्हाका नाका, मोडोन नवरो, तिसरी चीट ह्या नाटकांचो बरयणार कोण? ऑप्शन थंयसर आसात विल्फी रेमिंबस, ऑप्शन 2 आसा चाफ्रा दी कॉस्ता, ऑप्शन 3 थंयसर आसा अरुण राज लुद्रिक आणि ऑप्शन 4 फादर ऑल्विन सेराओ. फमाद तीन नाटकाची नांवां तुमच्या टीव्ही पडद्यार दळूच येवन पावल्यांत. दोत म्हाका नाका, मॉडर्न नोरो, तिसरी चीट ह्या नाटकांचो बरयणार कोण? आमच्या वीक्षकांमध्ये जाय तितली जाणां ही तिनी नाटक पळयली आसतली वा तांतूं तिना पैकी एक नाटक पळयलां जावं की पुरो. तर ह्या नाटकांचो बरयणार कोण? 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर आसात. पयलें ऑप्शन आसा विल्फी रेबिंबस, दुसरें ऑप्शन आसा चाफ्रा डी कॉस्ता, तिसरें ऑप्शन आसा अरुण राज लुद्रिक आणि चौथें ऑप्शन आसा फादर ऑल्विन सेरावो. नाटका विशयांत उलयतना तुवें दळूस उल्लेख केल्लो आमच्याच कोडयाळांत कोंकणी नाटक सभा आसा डॉन बॉस्को हॉल. थंयसर कोंकणी नाटक सभा कितें आमचे कार्यक्रम आसा, बार कार्यक्रम नाटक मात्र न्ही, थंयसर मस्त कॉम्पिटिशन्स आसा. आनी तुवें सांगले परी नाटकाद्वारे धार्मीक साधन म्हणलें का देयकाल 82 इयर्स तांणी सोंपयल्लें आसा. आनी थंयसर उदेल्लीं कलाकारां जावं पुरो, नाटकीच जावं पुरो, आज बऱ्या एका शेतांत तांणी परजळून आसात. वय खंडीत जावन नमस्कार, तुमचें नांव? आमचे गिल्बर्ट लसरादो. गिल्बर्ट लसरादो खंय तावन उलो करतात? अंजुलोर मारोली. अंजुलूर तावन. तुम्ही खंयचोय नाटक पळयला गे? पळयला. खंयचो नाटक पळयला? मस्त पळयलात. मस्त पळयलात. खंयच्या जाग्यार पळयलात म्हणे कुडा करून सांगितलं? डॉन बॉस्कोन पळयलो. डॉन बॉस्को हॉलार पळयला न्ही. तर ह्या सवालाक जबाब कितें? ह्या नाटकांचो बरयणार कोण? विल्फी रेबिंबस. विल्फी रेबिंबस म्हणटात. वय सारकी कळीत आसा की वा गेस करनासा तुमी? ना गेस्त न्ही, तो ताणेंच बरयतलो. ताणेंच बरयलो म्हणटात. वय ओके, देव बरें करूं. तुमी दिल्ली जबाब सारकी की ना पळया. इल्लो वेळ तुमी राखून रावचें. मुकलो उलो हांगासर आसा. स्टॅनी पिंटो लायनर आसा. हॅलो हॅलो. हॅलो स्टॅनी सर, खंय तावन उलयतात तुमी? हांव कुलशेखर तावन. कुलशेखर तावन उलयतात आसात. हांगासर तुमी सवाल पळयले गे? सवाल पळयला.
वय 3 नाटकाची नांवां आसात दोत म्हाका नाका मॉडर्न नवरो आनी तिसरी चीट नाटक बरयणार कोण हाचो बरयणार कोण विल रिमेंबर्स म्हणून सांगतात गी ह्या तिनी नाटकान खंयचें एक नाटक पळयलां गी तुमी तिसरी चीट पळयल्या तिसरी चीट पळयले तर तुमकां कळीत आसा हाचो बरयणार कोण म्हूण सांगून विल रिमेंबर्स म्हणून सांगतात पळया हाचे जाप काल आसतले म्हूण सांगून ओके ओके रायट देव बरें करूं मनेस्त तांणी उलो केल्लाक का उरतावनू रेगो आंटी लायनर आसा रेगो आंटी नमस्कार नमस्कार कसं करता हांव बरो आसा तुमी कशी आसात आम्ही बरी काय गोपित मोग नवरो तो तुमचे बेसांव आसूं दी त्यांना सांगू नाही कंच्या करणार हा कितें सांगू नाही कंच्या करणार म्हाका दुसरे ना बा सांगला बा 25th एपिसोडार सगळ्यांक सांगला म्हाका गोत्तना ना ओडना तुमचे बेसांव आसूं दी सवालाक जाप कितें म्हणटात नाटक विल फी रिमेंबर्स म्हणटात गी जाऊन दी तुम्ही दिल्ली जवाब आम्ही कन्सिडर करता आणि कार्य चाकेर पर्यंत पळयता रावा देव बरें करूं मुकलो उलो हांगासर आसा कल्याणपूर तावन रॉनी लायनर आसा हॅलो रॉनी आप कल्याणपूरतान तुम्ही उलो करते आसात वय गी वय मॅडम वय कल्याणपुरान खंय जाल्यार नाटक प्रदर्शन जालां गी कोंकणी खंयचोय तुमच्या इगर्जेन वय असो म्हातारो सर पेला आणि पुरामी पळयलो म्हातारो सर बेला वय तर तुमकां नाटकाची आशा आसा म्हूण कळीत जालें वय, 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 मस्त आसा. हांगासर टीव्ही पडद्याचेर सवाल आसा जाप कितें म्हूण सांगताय ऑप्शन ए मॅडम विल फी रिमेंबर्स खंडीत गी खंडित चेंज खंडित करूंक अवकाश असल्यार कितें जावंक पुरो आन्सर तुमचे ना चेंज करूंक ना ना गी तर तुम्ही ना, विल मॅडम. मेंबर्स म्हणून सांगतात देव बरें वय. करूं उलो केल्ल्याक देव बरें करूं मुकलो उलो आसा सिद्धकाटे तावन लिडिया बाय लायनर आसा नमस्कार नमस्कार लिडिया बाय आयच्या अंगड्यार नाटका वयर आमी सवाल घाला वय येस त्या 3 नाटका पैकी खंयचोय नाटक तुमी पळयला गे ना सर पळोवना तर बरयणार कोण म्हूण सांगयेत गे आतां ऑप्शन ए विल सी रिमेंबर ऑप्शन ए विल फी रिमेंबर्स म्हणटात गे ओके देव बरें करूं लिडिया बाय उलो केल्लाक बरोबर मुकलो उलो हांगासर आसा सुनील परमानूर नाटकाचो बरयणार कोण म्हूण तुमी डिसायड केला विल फी रिमेंबर्स म्हणटात गी ओके सो विल फी रिमेंबर्स म्हणून जवाब दिल्या ती जवाब आमी कन्सिडर करता मुकलो उलो हांगासर आसा वा मंजूर तावन रोशन लायनर आसा हॅलो हॅलो रोशन सर गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंग मॅडम गुड इव्हनिंग कशे आसात तुम्ही हां हुशार तुम्ही कशे आहात आमी हुशार आसा सवाल पळयलें गी पळयलें कितें म्हूण जापीत दितात ऑप्शन ए विल फी रिमेंबर्स विल फी रिमेंबर्स गी होय होय रोशन सर तुमकां कळीत आसा की आमचे एक नवी फिल्म येतात आसा खबर आसा गी होय बापाच्या पुताचे नवी वय पळोवंक येतात न्ही तर होय 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 वय नोव्हेंबर थंयसर प्रिमियर शो वय जाय. प्रिमियर शो जावंचार प्रीमियर शो आसा आसा नोव्हेंबराच्या 5 जाय, तारखेर पळयता सर्तीक डिटेल आमी दिता इल्ल्या वेळान दिता जायत गी जाय सर तुमचे आन्सर लॉक केला पळया जाय, जाय, आन्सर जाय. करेक्ट कंचे म्हणून सांगून अखेरीक जाय ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक ओके नाटक सभा विशयांत सांगता आसतना धार्मीक नाटक सदावत जंय थंयसर मस्त फामाद जावन आसले कित्याक म्हणल्यार तांचो उद्देशच आसलो नाटकाद्वारे धार्मीक साधन लोकांक धार्मीकपणा थंय जाय ती ताजी माहिती दी जाय आनी आमच्या समर्थीक लक्ती जाल्ली माहिती दी जाय आनी ताचे लागीं लोकांक वडी जाय म्हणलो उद्देश आसलो आनी अशें आसून धार्मीक नाटक थंयसर सुरवातलो ताचे उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत तच कोंकणी नाटक सभाच्या मुखेलपणाखाल आमकां जाय तितली सामाजीक नाटक थंयसर पळोवंक मेळ्ळी आनी ताचे उपरांत तशेंच व्हडले ड्रामा आमकां पळोवंक मेळ्ळे तशेंच आतां सिंगल स्टेज परफॉर्मन्स आमकां पळोवंक मेळटा आनी ह्या दिसांनी वृत्तेपर नाटककार आमच्या मदगात आसात जाय तितले टीम आसात एक एग्जाम्पल तुमकां दिवचें जाल्यार निना समजावंक पुरो आनी असली जाय तितली टिमां कलाकारां आमच्या मदगात आसात कित्याक म्हळ्यार ते नाटक म्हणली एक कला आनी अजुनूय जिवाड आसच्याक आमच्या युवा जाणांनी तांची एक उमेद ताणें दाखयल्या म्हणच्याक निजायकी वर्त संतोष भोगता कोंकणी नाटक सभा न्ही हांवें आयकल्ल्या प्रकार आमच्या माणसोबनांत कलाकुल म्हणले एक पंगड आसा अस्तित्व म्हणले सेंट अलोशियसार आसा तशें सबार नाटकाचे पंगड थंयसर आसा सो आमकां सबार नाटक कोंकणी नाटक स्पेशली पळोवंक आमकां थंयसर मेळटा ओके आनी हांगासर मुखलो उलो आसा
हॅलो नाव तुमचे फ्रँकी सो फ्रँकी आमकां खंय उलो करतात हांव बेंदूरसान फ्रँकी आम बेंदूर टावन न्ही वय वय फ्रँकी आमकां हफ्ता कितें तुमची म्हाका नॉट शुअर आणि वाल्विन शेराव दिसता फादर वाल्विन शेराव ताणें तुम्हाला नाटकांनी बरयल्यात ताणें वय हांव तुमची बाबत कितें म्हूण सांगलें तुमी डायरेक्ट सभा गेल्या आतां फादर ऑल्विन सरावो म्हणटात गे वय 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 फादर ऑल्विन सरावो खंयचे खंय कळीत आसा गे ते ना ताणें हांगा सुमार हांगा आसतना पदव आसतना परत थोडेशे नाटकांनी बरयल्यात पयले ताणें बरयल्यात ताणें बरयलात न्ही ओके तुम्ही दिल्ली सभा हेर सर्व भिक्षकाच्या की कॉलराच्या गिल्लेशे विभिन्न आसा पळया कितें म्हणून देव बरें उलो केला नॉट शुअर ओड ना प्रॉब्लेम ना ओके आनी मोगाचो भिक्षकून हांगासर पहिल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता ह्या हफ्त्याचे व्हॉट्सअप सवाल कितें ते आमी पळया मग सर ह्या हप्त्याचे व्हॉट्सअप सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर भंगार मनीस विशंतीचे भाव हे नाटक कोणाचे थंयसर ऑप्शन्स आसात क्रिस्टोफर निनासाम चाफ्रा डिकॉस्टा फ्रांसिस फर्नांडीस कासिया आणि डोल्ला मंगळूर तुमचे आन्सर एका हफ्त्याचो टायम तुमकां आसा एक तुमचे आन्सर थंयसर दिल्ल्या नंबराचेर तुमकां व्हॉट्सअप करी येता 9380043073 आनी कितेंय तुमकां ह्या कार्या विशयांत या दायज वळच्या खंयच्याय कार्या विशयांत तुमकां कळोवनी जाय जाल्यार थंयसर तुमकां प्रवीण सराच्यान ताचे नंबर आसा तुमकां कळोव येता आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आमी विचारलेले आसा 12 जाणांनी उलो करून जबाब दिल्ली आसा तर सारकी जाप कितें आतां पळया आयच्या अंगठ्याचे पयले सवाल आसले दोत म्हाका नाका मॉडर्न नवरो तिसरी चीट ह्या नाटकाचो बरयणार कोण म्हणून आनी कॉल केल्ल्या हर एकल्याक सोंड म्हण दिसता सारकी जबाब दिल्ली आसा विल्फिर बिंबस कोंकण कूळ विल्फिर बिंबस तांणी हे नाटक बरयल्लें भोव फामाद नाटक आनी 12 जाणांनी हे नाटक येदोळच पळयलां आसतलें कोणे सकट सारकी जबाब दिल्यात तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लकी बाउलांत आमी येदोळच घाल्लीं आसा तशेंच मोगाचो वीक्षकनो आदल्या हफ्त्याचो अंगडो आनी आदल्या हफ्त्याच्या अंगड्यांत हफ्त्याचे सवाल आसले तर हफ्त्याच्या सवालाक जाप कितें म्हण पळया हफ्त्याचे सवाल आदल्या हप्त्यांत स्टॅनी बेळा निर्देशन केल्लें कोंकणी मेगा सिरियल खंयचें गॉडफादर फ्लॅट नंबर 401 मिसेस मीना अँड फॅमिली म्हाकाय नाका तुकाय नाका आनी ते आन्सर जावन आसा मिसेस मीना अँड फॅमिली 12 जाणांनी हाचे आन्सर्स आमकां धाडून दिल्ले आसात आनी हांगासर स्टॅनी बेळाच्या निर्देशनाखाल एका पुरबाचे पिंतूर येवन आसा नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक हाजो प्रिमियर शो आसा बापाचे पुताचे नवी नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक सांजेच्या 5 वरार आनी 7:30 वरार भारत मॉलंतसच्या बिग सिनेमासांत प्रिमियर शो चलतलो आनी तुमकां हाजी टिकेट जाय तर आमकां वा दायजीच्या कारबारींक तुमी जरूर संपर्क करियेत म्हूण सांगून कोणे सकट जबाब दिले आतां तांच्या पैकी इनाम कोणाक मेळ्ळां म्हूण पळया फ्रांसिस जेम्स नोरोन्ना हाका नमान बाळोक जिजू मैनाळे लाभता मनोहर मंगळूर देविक अमृत मैनाळे अँड्रिया दांतेस उर्वा आर्सो मैनाळे डायन निरुडे उजवाड पंद्राळे अँटोनी मास्करिनस ताकोडे आमचो संदेश मैनाळे जे उर्वा रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया अल्बुकर्काची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक फावो जाता निखिल सॅम्युएल अल्बुकर्क स्टॅनी बेळासो काणयेसो पुंजो आनी राजेश डिसोजा इस्रायल सेवक मैनाळे लभता कोणाक सकट वर्गणी लभल्या पुस्तकां लभल्यांत दाखर त्या नंबराक तुमी कोणाच्या एड्रेसार ती वर्गणी पावा जाय बूक पावा जाय म्हूण तुमी तेलसूचें तर आयचो अंगडो आमी मुखारसून व्हरता नाटका विशयांत आयच्या अंगड्याचे दुसरें सवाल कितें म्हूण पळया थंयसर तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर ह्या आंकड्याचे दुसरें सवाल गोंयचो तियात्र पाद्री सिनेमा जावन लोकांमोगाळ जाल्लो ह्या तियात्राचो बरयणार कोण थंयसर ऑप्शन्स तुमकां आसात ऑप्शन नंबर 1 उल्हास बुयांव ऑप्शन नंबर 2 प्रिन्स जेकब ऑप्शन नंबर 3 जॉन डिसिल्वा आनी ऑप्शन नंबर 4 फादर प्रताप नायक पाद्री म्हणली एक अपूर्वाची मुवी वय 12 वर्सां आदीं हांगासर मंगळुरांत आयिल्ली सुपरहिट जाल्ली आसा आनी गोवाच्या एका तियात्र तावन ती पाद्री मुवी हांगासर तांणी सादर केल्ली आसा आनी जबाब दिवच्याक हांगासर उलो आसा आंबेंबळ तावन जॉनी लायनर आसा जॉनी नमस्कार नमस्कार पाद्री तुमी पळयलां गे वय पळयला येस तर ह्या सवालाक तुमचे तावन सारकी जबाब आमी अपेक्षीत
जबाब कितें आसूंक पुरो म्हण सांगतात गोत्तू ना डाऊट उरला बुया म्हणून चिंता वय तुमकां सुलभ जावन 4 ऑप्शनां दिल्यात तातूंत पयलें ऑप्शन तुमी आतां सिलेक्ट केला उल्हास होय. गुयांव म्हणून न्हय होय ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक देव बरें मुकलो उलो हांगासर आसा फजीर तावन प्रिया लायनर आसा प्रिया हाचे पयलें कॉल केला गी हा वय केला प्रायझां मेळ्ळ्यात गी ना मेळून तर आज एक मेळोन दी न्हय ओके गोंयचो तियात्र पाद्री सिनेमा जावन लोकांमोगाळ जाल्लो ह्या तियात्राचो बरयणार कोण ऑप्शन बी प्रिन्स जेक ऑप्शन बी प्रिन्स जेकब म्हणटात गे हा वय ओके देव बरें करूं प्रिया उलो केला का मुकलो उलो हांगासर आसा ताकोडे तावन जसिंता लायनर आसा नमस्कार जसंताबाई, नमस्कार मॅम कशे आसात तुम्ही? आम्ही बरी आसा तुम्ही कशी आहात आम्ही बरी आसा. पुरो नोव्हेंबर 5 येतात मग वय किती आके मूवी पळोवंक प्रीमियर शो वय टिकेट्स काणयला म्हणून हांव चिंता टिकेट्स जवळ काणयना जाल्यार दयकरन आमकां ह्या तर दायजी वर्ल्डाच्या कारभाराक तुमी कॉल करी येता आनी टिकेट्स घेव येता. थंयसर तुमचे दुसरे सवाल आसा, आन्सर कितें? ऑप्शन बी प्रिन्स जेकब ऑप्शन बी प्रिन्स जेकब म्हणून सांगतात गी. पळया कार्याच्या अखेरी तुमकां आन्सर कितें म्हणून कळटलें. देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा वलेरियन पांबूर मानस वलेरियन येस गुड इव्हनिंग सर देव बरी सांज तुमकां. तर तुमकां देव बरी सांग गोंयचो तियात्र पाद्री ऐकला गी होय सिनेमा ऐकला त्या विशयान पळयला गी ना मूवी पळोवन हांवें हा मात्र हांवें म्हणजे एक अंदाजेर हांवें सांगचें सांगा तर आन्सर प्रिन्स जेकब आन्सर प्रिन्स जेकब म्हणटात गी वय म्हाका तें म्हणून लागता साधारण गोंयचो म्हणला खातीर प्रिन्स म्हणटात गी वय त्या तशें म्हणून चिंतचे हांवें तशें मात्र म्हणचे म्हाका 100% म्हाका शुअर ना हांव. पण इल्लो वेळ राखून रावला जबाब कितें म्हण कळटा तुम्ही तुमचे प्रयत्न केला देव बरें करूं. ओके देव बरें करूं. एक काळ आसुल्लो म्हळ्यार आमची टॅक्नॉलॉजीनी पुरा येवच्या पयलें आनी त्या वेळ कितें म्हळ्यार लोकां लागीं आसचें एंटरटेनमेंट मस्त उणें आसलें. एंटरटेनमेंटा खातीर आसलें ते एक रेडिओ आसलें आनी हर एकल्या लागीं रेडिओ आसनातलो. थोड्यांच्या घरा टीव्ही आसली, हर एकच्या घरा टीव्ही आसनातली. पूण नाटकांक आनी असल्या सबार दुसरे संगीताच्या शोवाक आनी पुरो मस्त डिमांड आसलें आनी ते दीस उडास काडटा आसतना जाय की मस्त खुशी जाता. ह्या दिसांनी आमी पुरा फोना फाटल्यान भोंवन आसा जाल्ल्यान एक कडेन बसोन नाटक पळोवचें वा शो पळोवचें म्हणटा आसतना ते एक एक्सपिरियन्स दुसरेच म्हण सांगून हांगासर मुखलो उलो काणी येता हांव. हॅलो एलसी नोरोना पांबूर तावन नमस्कार तुमकां. नमस्कार. एलसी बाय कितें करतात पांबुरान तुमी? आम्ही काय करीना कांय करिनात गे ना घरात घरा आसा म्हणल्या उपरांत चड जबाबदारी मस्त काम आसा. कामाक जाल्यार एक काम सकाळी जावन सांजे मुसर पूण घरा म्हणटाना मस्त काम आसा. वय पुन्हा नाडा काम करीन होता तू कांय करून जमूंक जायना रे. वय कळ्या ओके कामाक वयच्या व्यक्तीच्या घरा आसच्यान इल्ले चड जबाबदार त्या खातीर म्हळ्या हांवें. वय करेक्ट. ओके खूब बरें. आनी सवाल हांगासर आसा जबाब कितें म्हण सांगतात? बी प्रिन्स जेकब. ऑप्शन बी प्रिन्स जेकब म्हणटात की सारकें कळीत आसा गी वा गेस्कर आसात गी कोणी सांगून दिलें गी? ना कळीत आसा सारकें कळीत आसा म्हणटात न्हय. वय खूब बरें देव बरें करूं उलो केला. मुखलो उलो हांगासर आसा डॅनन लॉरेटो टावन. डॅनन खंयच्या क्लासीत शिकताय? हांव 7th स्टँडर्ड. 7th स्टँडर्डार शिकताय. दायजी वर्ल्डची हर एका कार्यक्रम पळयताय गी तू? वय तातूंत खंयचे फेवरेट तुजे? वय तुका काले खंयचे क्वेश्चन जाय म्हूण चिंता? तूं ल्हानसो भुरगो 7th स्टँडर्डार शिकताय. नाटका विशयान खंडीत जावन तुका जाणवाय आसतली पूण तुज्या प्रकार तुका कसली सवालां जाय म्हूण तूं चिंताय कोंकणी विशयान? पदां जाय गी. पदां इंट्रस्ट आसा गी तुका? सिंगर गी तूं? वय जिगी बिगी तारा म्हणी ऑडिशन्स दिल्ले आसा गी? ना गी. ओके जायत. तर थंयसर तुका क्वेश्चन आसा कितें आन्सर म्हूण चिंताय? आन्सर बी प्रिन्स जेकब गी. ओके डॅनन लॉरेटो थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. मुखलो उलो हांगासर आसा अन्सिया लायनर आसा नीट पडली तावन. हॅलो अन्सिया. हॅलो. अन्सिया कितें करतात? हांव शिकोना. शिकून आसा काले शिकताय?
क्लाशीच्या सालाच्या शिक्षा मध्ये तुम्ही फोन केलाय की म्हणून तर आता नाही आ वय ओके जबाब किती म्हणताय प्रिन्स जेकब प्रिन्स जेकब म्हणताय की वय एक पण सारखी चीन उरली 3 ऑप्शन एक पडी पळे ऑप्शन चेंज करताय जाल्यार चेंज करूयात ना प्रिन्स जेकब प्रिन्स जेकब म्हणताय की वय ओके देव बरें करूं आनसी उलो केला का मुकलो उलो हांगासर आसा ग्रेसी पांबूर तावन हॅलो हॅलो ग्रेसी बाई पांबुरान दिल्ले आमचे नेटवर्क इल्ले चड मेळटा की म्हणून आज न्ही वय सुमार कोणा पांबूर तावन आयली पुरो तुमचो तिकडची ना 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 मी दुसरी दुसरी शेजारी की वाड्या आमकां लागोंकूच ना माध्यम दोन काले आमकां माध्यम दोन लागोंकूच ना फोन वय की पण आज सगळे पांबुरा गेले स्ट्रॉंग नेटवर्क मेळटा जाप कितें म्हणटा आतां बी प्रिन्स जाकब प्रिन्स जेकब म्हणटा आतां वय 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 ओके देव बरें करूं जाय जाय उलो केला का मुकलो उलो आसा शक्तीनगर तावन ग्लॅडविन लायनर आसा हॅलो हॅलो ग्लॅडविन नमस्कार नमस्कार कसो आसाय बरो आसा तुमी खंयच्या कशे क्लासीत शिकताय हांव 6th स्टँडर्ड 6th स्टँडर्ड शिकताय क्वेश्चन पळयले इंगी वय पुलिले पळयले इंगी आन्सर घाले ऑप्शन बी ऑप्शन बी प्रिन्स जेकब प्रिन्स जेकब तुका ಗೊತ್ತಾಸ್ಲಿ की ना मम्मा डॅडान सांगून दिले मम्मा सांगले सत वय गे वय वय मस्त मम्मा कोणे सांगून दिले मम्मा ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ पयलीचे पिक्चर वय गे या सांग बरें देव बरें करूं आनी मोगाच्या वीक्षकांनो ह्या हप्त्याचे सवाल परत एक पटी पळोवचो वेळ हप्त्याचे सवाल परत आमी पळया भंगार मनीस विशेंतीचे बाब हे नाटक कोणाचे 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत क्रिस्टोफर निनासम चाफ्रा डे कोस्टा फ्रांसिस फर्नांडीस कासिया डोल्ला मंगळूर तर ह्या व्हॉट्सॲप सवालाक जबाब कितें म्हूण तुमी व्हॉट्सॲप करूंक अशें नंबर 9380043073 जबाब धरता आसतना नांव गांव जाप आनी तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर धाडून आमकां त्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करचें तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवालाक जाप कितें म्हूण आतां पळया यांगड्याचे दुसरे सवाल तेंसर जावन आसले गोंयचो तियात्र पाद्री सिनेमा जावन लोकांमुखार जाल्लो ह्या तियात्रचो बरयणार कोण आनी जाप जावन आसा प्रिन्स जेकब साबार जाणांनी सगळ्यांनी करेक्ट आन्सर सांगला आनी तांच्या सगळ्यांचे नांव आमी बावलार घाला कार्याच्या मात्र सोड म्हण दिसता पयलो कॉलर करेक्ट प्रिन्स जेकब म्हणून सांगल्लें आसा वय ओके तर आतां तिसरे सवाल कितें म्हण पळया गेला बेटा येस येस तर तिसरे सवाल आयच्या अंगड्याचे खंयचें आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल आसा दोन गडी हांसोन काडी म्हणल्यार नाटकाचो बरयणार कोण दोन गडी हांसोन काडी म्हणल्यार नाटकाचो बरयणार कोण 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर आसात बस्ती वामन शेणै कासरगोड चिन्ना रमानंद चुरिया आनी बी बाळीगाम दोन गडी हांसोन काडी म्हणून सांगतना म्हाका उडास येता 2 वर्सां पयले एक शो आसलो आमचे वॉल्टी सर होस्ट करनासलो स्टँड अप कॉमेडी दोन गडी कुशन काडी कोणना पोदी म्हाका मोती येता स्टँड अप कॉमेडियन थंयसर वय वय मे बी यात नाटकात हांव तांणी प्रेरण जाल्ले कोणा तें नांव उदेल्ले म्हण सांगीत आनी थोड्यांनी पयले पडी थंयसर प्रदर्शन केल्लें आसूंक पुरो आनी लोकां मुखार जाल्लो कोविडा टायमार जावन शो म्हण सांगीत वय वय तर आतां ह्या नाटका विशयान आमी विचारनासा दोन गडी हांसोन काडी म्हणल्या नाटकाचो बरयणार कोण म्हणून लविटा तुवें खंयचें नाटक पळयलो खंय उडास आसा की नांव उडास ना तरी खंयसर पळयलें नाटक पळयल्लें आसा हांवें पालीमार म्हज्या मायच्या इगर्जेन मस्त ल्हान आसतना पळयलें पूण म्हाका नांव उडास ना तो नाटक पळयल्लें म्हाका उडास आसा बरें ह्या दिसांनी विशेश जावन आमकां डॉन बॉस्को सलान जावंक पुरो वा सालुबीस संस्थान जावंक पुरो युनिवर्सिटींत जाय तितली नाटकां प्रदर्शन आमकां पळोवंक मेळटा आनी एक नाटक उल्लेख करचें तर आयल्या वारच बंगार मनीस म्हणलें कपूरबायचो नाटक थंयसर प्रदर्शीत जाल्लो आनी आतां मस्त वर्सां आदलो नाटक तरी आतांची नवीं कलाकारां सांगाता मेळोन उद्योन येवची तालंतांत म्हूण सांगीत आनी वृत्तेपर थंयसर काम करनासात आनी तांणी थंयसर प्रदर्शन केल्लो आसा म्हणटा आसतना निजायकी एक खुशी आनी आमी कितें करी जाय कोंकणी लोक जावन आनी असले संदर्भ आमकां अप्रूप मेळचे कित्याक म्हळ्यार खंय एक कडेन
आमची संस्कृती उरोवचें कर्तव्य आमकां सोमेस्तांक आसा वय आनी कितें कला आसा ती उरोवचें कर्तव्य आमकां सोमेस्तांक आसा कला उरयचें म्हणटा हर एकली वचून थंयसर नाटक करूंक जायना न्हय पूण नाटक करचांक आमी खंडीत प्रोत्साह दिवयात कशें वय खंडीत वचून खंडीत थंयसर वचून बसून पळोवन. नाटक पळोवन तांकां उत्तेजन दिवन आनी हांगासर उलो आसा चॅनिल्ला चॅनिल्ला. ओके मस्त युनिक नांव तुमचें न्हय आवय कोणें दवरलें नांव तुमकां ते म्हजो मामा न्हू मम्मान दवरलें ओके कितें करतात तुमी बाबत कितें तुमची हांव B.Ed शिकोवन आसा हांव सर हां B.Ed शिकून I'm एक not B.Ed. शिक्षकी जायचे म्हणली आशा न्हय अविनाश खंयचे सब्जेक्ट तुमचे सोशल आनी इंग्लीश सोशल आनी इंग्लीश न्हय बरें जावं दी सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात आन्सर बस्ती मामन सैन बस्ती वामन शेणै म्हण सांगतात गी आवय गॅरंटी गी गॅरंटी ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक ओके दोन गडी हांसून काडी म्हणल्या नाटकाचो बरयणार कोण म्हूण आमी विचारलेलो आसा आनी पयलो उलो हांगासर तिणें कर्ण बस्ती वामन शेणै म्हणून सांगिल्लें आसा मुवी विशयान आमी सांगचें तर वय. आमच्या दायजी वर्ल्ड संस्थेंतावन एक मुवी येवचार आसा ह्या मुवी विशयान सांगिल्लें आसा आनी की आमी उलयता मुखलो कॉलर हांगासर आसा मडन त्यार तावन रेमी लायनर आसा रमानंद चुरिया रायट गे नमस्कार Hello. तुमकां इल्लें उलया तुमी डायरेक्ट रमानंद दिसता तुमचें नांव आमी रमानंद म्हण चिंतलें मागीर ते सांगा ना पयलीं सांगा तुम्ही. रमानंद रमानंद चुरिया चुरिया बरें ना म्हणटा. ओके 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 देव बरें करूं इल्लें अर्जंट आसा म्हण दिसता सोडलो नाका गे म्हणून ओके भोव बरें देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुखलो उलो हांगासर आसा गुरपूर तावन ज्योती लायनर आसा हॅलो ज्योती हॅलो ज्योतिबाई गुरपुरतान उलयतात मू वय 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 सवाल पळयलें गी दोन गडी Answer हांसून काडी म्हणल्यार नाटक असो बरयणार कोण थंयसर 4 ऑप्शन्स तुमकां आसात जाप कितें बस्ती वमन शेणै बास्ती वॉमन शेणै म्हूण सांगतात गे वय वय आमच्या पहिल्यांच्या कॉलरान रामानंद चुरिया म्हणलें तुमकां मनी ऑप्शन चेंज करून कासरगोड चिन्ह सांगूंक जाय गी नाका नाका बस्ती नाका वमन नाका शेणै नाका नाका जायत 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 बाय हांव तुजें नांव पळया बावलार गलीजी गे नाका पळयता ओके ओके देव बरें करूं ओके हांगासर मुखलो उलो आसा ताकोडे तावन मनोज लायनर आसा हॅलो हॅलो सर मनोज नमस्कार नमस्कार सर हॅपी मॅरिड लाईफ सर देव बरें करूं तुमकां आमच्या कार्या विशयांत कितें म्हणटात मस्त खुशी जाता तुमचे कार्य हांव पळोवन आसता के जाल्यार कार्य हर एका बुधवारा तुमी पळयतात न्हय आरे एक बुधवारा पळयता आरे एक बुधवारा म्हाका लायन मेळटा ओके भोव बरें आनी खंयचे विशय तुमकां फुडल्या दिसांनी येजय म्हण सांगतात ते म्युझिकाचे मस्त बरें लागलें म्हाका 25 दिसाचे केल्ले तुमी मिक्सराचे 25 वांगडा तुमकां बारी बरो जालो न्हय म्युझिकाचे मस्त बरें लागलें फुडल्या दिसांनी असलोच चांगलो आमी खंडीत जावन सदर करता असोच तुमचो पाठिंबो आसूं दी जायत गी जाय सर तर सवालाक जाप कितें म्हणटात ऑप्शन सी रमानंद सूर्या ऑप्शन सी रमानंद सूर्या म्हणटात न्हय वय वय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक ओके ओके तिसऱ्या सवालाक आमी पावल्या नाटका विशयांत वय आनी अशें आसतना मुवी विशयान सांगून वय आसलो वय मुवी विशय आमचेच दायजी वर्ल्ड संस्थेतावन सदर जावचे एक अपुर्बाची मुवी रिलीज जावच्याक रेडी आसा नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक बापाचे पुताचे नवे हांव जे दादल्या आंगड्यार लविटा आनी शांती हांगासर वय. बसून जाय तितली गजाली केल्ली आसात नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक ह्या Premiere मुवीचे प्रिमियर शो आसा हांगासर उलो आसा मुखलो अंजलूर तावन शारन लायनर आसा शारोन हॅलो हॅलो शारोन न्हय वय शरण शारोन कितें करताय हांव काम करते तसा काम करनासा तर सवालाक जाप कितें म्हणटात रमानंद सूर्या रमानंद सूर्या म्हणटात वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक या मुखलो उलो राणीपुरा तावन शालेट लायनर आसा हॅलो शालेट बाय नमस्कार नमस्कार शालेट बाय जाप कितें म्हणटात ऑप्शन सी रमानंद चुरिया ऑप्शन सी रमानंद सूर्या गॅरंटी की पक्का हा की वय 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 ओके देव बरें करूं थँक्यू नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक आमचे मुवीचे एक प्रिमियर शो आसा कोंकणींत एक विभिन्न रितीन
येवचे एक मुवी कित्याक म्हळ्यार येदोळूच टिजर लोकांनी पळयल्लें आसा आनी त्या टिजरांतूच आमकां जाय तितले एक आयडिया मेळ्ळ्या हे मुवीचे लेवल कशें आसूंक पुरो म्हणून सगळ्यां आनी- ह्या मूवी विशयांत उलयतात तर वय. आतां पळोवंक आतुराय आसा कितें वय. जावं पुरो स्टोरी होय म्हणून खंडीत जावन आमी राखून आसा नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक थोडेच दीस उरल्यात 7 वरां 7:30 वरार तशेंच 5 वरार प्रिमियर शो बरात मोलांत आसा बिग सिनेमासांत सदर जातलो आनी हांगासर मुख्य उलो आसा ताकोडे तावन जॉयस बाय लायनर आसा जॉयस बाय नमस्कार नमस्कार सर जाप कितें म्हणटात रमानंद चूर्या रमानंद चुरिया म्हणटात गे कोणी सांगून दिलें गी वा तुमकां कळीत आसलें गी हॅलो हांवें गेस्ट करते येस गेस्ट करचे गे करते सर ओके जावं दी भोव बरें देव बरें करूं उलो देव बरें केल्ल्याक ओके तर मोगाचो वीक्षकांनो आदल्या हप्त्याचे विनर्स आमच्या हांगासर स्टुडिओक येवन तांची प्रायजां कलेक्ट केल्लीं आसात तांची एक झलक आमी पळया तर मोगाचो वीक्षकांनो ह्या हप्त्याचे सवाल परत एक फावटी तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी घालून आसा कोणाक सकट कॉलां मेळोनात आनी कोणाक कॉलां मेळ्ळ्यांत तांणी हर एकल्यांनी हप्त्याच्या सवालाक जबाब दिवयेत हप्त्याचें सवाल अशें आसा बंगार मनीस विशेंतीचे बफ हे नाटक कोणाचें तर ऑप्शन तुमकां दिल्यात क्रिस्टोफर निनासम चाफ्रा डिकोस्ता फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया आनी डोल्ला मंगळूर सारके जबाब कितें म्हण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें व्हॉट्सॲप करूंक आसचें नंबर 9380043073 ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करचे वा व्हॉट्सॲप ओपन करून स्कॅनर तुमी यूज केल्यार थंयसर QR कोड आसा डायरेक्ट आमचे व्हॉट्सॲपाक थंयसर वता आनी आमच्या कार्या विशयांत तुमची सलाह सूचना कितेंय अभिप्राय दिवंक आसल्यार थंयसर आसच्या नंबराक तुमी संपर्क करचो तशेंच आयच्या अंगड्याक तिसऱ्या सवालाक जाय तितल्या जाणांनी उलो केल्लें आसा आनी पळय आतां तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हूण इल्लेशें कन्फ्युजन आसलें गे म्हणलें बेटा फर्स्ट आनी आं. थर्ड आन्सर हांव चिंता बस्ती वामन शेणै आनी रमानंद रमानंद चुरिया चुरिया. तांच्या मदें इल्लेशें कन्फ्युजन आसलें तर सारकी जबाब कोण नाटक बरयणार कोण आतां पळया वय सारके जाप थंयसर तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर ते जावन आसा ऑप्शन नंबर 3 रामानंद चोरिया सबार जाणांनी रामानंद चोरिया म्हणून सांगला तुमी कोणे परत सांगला सगळ्यांची नांवां आमी बावलार चुकान आसतना गेल्यांत बस्ती वामन शेणै रॉंग आन्सर पूण सबार जाणांनी प्रयत्न केला देव बरें करो तशेंच तुमी नेक्स्ट आमच्या खंयच्याय कार्यक्रमाक कॉल करीत रावा येस तर आज आयच्या अंगड्यांत कोणे सकड सारकी जबाब दिल्यान तांची नांवां लाविटान हळूच आमी दोगी सदराच्या लकी बाउलांत घाल्लीं आसा बाउल लाविटाच्या हातार आसा आतां तर कोण आयच्या कार्याचे विजेत जाता म्हूण पळोवचो वेळ पयल्या कॉलराक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन एक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड फावो जाता आनी कोणाक फावो जाता लाविटा जसिंताबाई ताकोडे ताकोडे तावन जसिंताबाईन उलो केल्लो तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड फावो जाता दुसऱ्या चिटीक मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता आनी हे वता ग्रेसी पांबूर तावन ग्रेसी बाईन उलो केल्लो आसा तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स थंय तावन तुमकां गिफ्ट वॉचर लभता मानसाक वचून गमत करा मुखलो विनर कोण म्हूण पळयत आसतना आयडियल चिकन हांचे तावन इनाम तांकां फावो जाता चिकन वता प्रिया फोजीर प्रिया फजीर तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता तशेंच लाकेनीस हांचे तावन केक कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ केक वता रेगो काऊर समजी रेगो आंटी उलो केल्ले तिका लाकेनी हांचे तावन केक गिफ्ट केक फावो जाता तशेंच रेक्झिन सेंटर मुखली चीट कोणाचें नांव आसा रेक्झिन सेंटरचे ओचर फावो जाता गिलबर्ट लसरादो आंजलोर सो मानेस गिलबर्ट लसरादो तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता आनी वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन कोणाक
प्राइज फावो जाता आयच्या कार्याचो अखेरीचो विनर म्हण दिसता. वय आनी हे वेता रेमी माडंत्यार. सो रेमी मड्यांतार तो उलो केल्लो आसा. तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड लायटिंग हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आनी कोणाक चक्कड इनामां लाभल्यांत दया करन जाता तितले बेगी एका हफ्त्या भितर आमच्या दफ्तराक येवन तुमची प्राइजां तुमी स्विकार करचे. एखाद्या वेळा तुमी येनात तर दुसऱ्यांक धाडटा तर दया करून तुमची फोटो आयडी तांच्या थंय धाडा आनी आमच्या स्टुडियोंतावन तुमचें इनाम तुमी स्विकार करचें. आनी हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सजरा ह्या कार्याचो 27वो अंगडो. नाटका विशयांत आमी आयचो अंगडो काडिल्लो आसा आनी थोड्या नाटकिस्तां विशयांत आमी उल्लेख केल्ले. विविध नाटका विशयांत आमी जाय तितली उलोवन गजाली आमी केल्ली आसा. तशेंच ह्याच नोव्हेंबराच्या 2 तारखेक कोंकण फिएस्ता म्हणले एका पुरबाचे कार्य सदर जावन आसा आनी ह्या विशयांत तुमी दळोचो आयकले आसतले. जरूर ह्या कार्याकी तुमचो पाठिंबो तुमी जरूर दिजे म्हण तुमचे लागीं विनंती करता आसतना आनी आमच्या मुवीकी तुमचो सपोर्ट दिया. मुवी विशयांत परत एक फावटी उल्लेख करचें तर नोव्हेंबराच्या 5 तारखेक प्रिमियर शो आसतलो 5 वरार. तशेंच 7:30 वरार बिग सिनेमास भारत मॉलांत थंयसर आसतलो. जयाक जरूर येया. टिकेटी खातीर आमकां वा दायची वर्ल्ड संस्थ्याक दायची वर्ल्ड दफ्तराक तुमी संपर्क करचो. मुवीचे आर्टिस्ट दुळस गांवांक येवंक पावल्यात आनी मुखल्या दिसान तुमकां मुवी विशयांत साबार माहीत तुमकां मेळटली देखून पळयत येत रावा दायचे. आनी प्रिमियर शोआक आयल्यार मुवीच्या आर्टिस्टांक मेळोंक खंडीत जावन तांकां अवकाश सर्व लोकांक सर्वीक्षकांक अवकाश आसतलो. तर खऱ्याखेर खऱ्यांगी येस. सो हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सजरा कार्याचो अंगडो. तर येवच्या हफ्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत आमी मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसूं. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.